खुशाली कामर आमकां पेमेंट म्हाका डिमांड आमचो एक 20,000 आमकां स्केलाचो पेमेंट दिवपाचो बरो दिवपाचो आनी इतलें हांव तेणी मागणी करता. आमी काम बरें कशें करतले आनी फुडें करीत रावतले आनी आमचे तितलो पेमेंट पेंडींग आसा तो दिवचो. पयलीं आमचे एक कॉन्ट्रॅक्टर येयलो मॅरीट तो येयला तेगे पेमेंट 2 म्हयन्या उरलो पूण दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर येयलो तो पेंडींग आसा दुसरे कॉन्ट्रॅक्टर कशें दिले आनी तेगे 7 म्हयन्या पेमेंट पेंडींग आसतना तिसरे कॉन्ट्रॅक्टाक कित्याक दिलें हें आमकां पयलीं हें करपा जाय. आनी इतलें उलयता. 20 वर्ष जाला तर डिपार्टमेंट कामां लागला. पयलीं काणकोण पयलीं सांगेर आशिल्लो मागीर काणकोणा गेले बाळ्ळी सगळे आमी काम करून मागीर 2008 हांगा येयला. आतां 12 वर्स जालो आमकां. आतां 7 म्हयने जाले आनी पयलींचे कॉन्ट्रॅक्टर 2018चे पेमेंट 2 म्हयन्याचे दिवपा आसा. 7 आनी 2 9 म्हयनेचे पेमेंट मेळना. आनी आतां जे टेंडर जाला तो आमकां कमी रेटीन काम करपा म्हणजे सांगता आनी ESI PF कांयच ना. माझे नाव वैभव पिळेकर हांव पाळी एक्सचेंजीन रावता तो काम करता. सो हांगा कितें जालां आमकां 9 म्हयने जाले आजून पेमेंट ना. आमी तांकां विचारलें BSNL ऑफिसराक की ते म्हणटा तुमी कॉन्ट्रॅक्टराक विचारा. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आमकां आजून बिलां पास जावना तुमकां आमी पेमेंट घालूं शकना. फुल्यान धमकी दिता. आतां न्यू कॉन्ट्रॅक्टर तो येयला राकेश तो आमकां धमकी दिता की तुमी काम करपाकूच जाय म्हणून. आता तुम्ही कितें थारायला? आमी जो पर्यंत आमकां पेमेंट मेळना तो पर्यंत आमी सर सांगताले डॉक्टर सांगता पळय त्या हेजेर वयतले आमी. आनी सर तर आमकां सपोज पेमेंटूच मेळना जाल्यार आमी सोमारच्यान पूर्ण काम बंद रावतले रे. ते म्हज्या खातीर हांवें रिक्वेस्ट केला म्हणून 7 दिसान ते काम करता बावडे तांकां पगार मेळचो म्हणून. पळय बिलां ना वयर कितें ब्लॉक पडला हे सांगून फायदो ना. सोमार मंगळार पर्यंत आमी पाचवेच काडटले नाल्यार मागीर काम बंद जातलें. शुअर शॉर्ट काम बंद. आमी लोकांक रिक्वेस्ट करता की जाता तितल्या बेगीन लोकांनी तांकां सपोर्ट दिवचो आनी तांचो पगार हे ऑल गोवाचे जे हे आमचे वर्कर्स जे दीस रात सगळ्यांक पगार रिटर्न परत मेळचो. अंडर कॉन्ट्रॅक्ट आसा 16, 18 वर्साचे लोक हांगा तातूंत ऑलमोस्ट सगळे 10 वर्साचे वयर हांगा तुमी 10 वर्साच्या वयर 7 वर्सांचो एकटोच कोण एकटोच 7 वर्सांचो सगळे 10 वर्साचे वयले. आज फोण्या BSNL ऑफिसान आसा. फाटल्या 7 दिसान आमी हांगा 2दा कितें हांगा आयिल्ल्यात आनी हांगाचे एक BSNL ऑफिस BSNL ऑफिसर्स आनी कॉन्ट्रॅक्टर्स यांच्या मदलो एक मोठो स्कॅम एक्सपोज करपाक आमी आज आयिल्ले आसा. आमी सदांच म्हणटात की BSNL लॉसान आसा एअर इंडिया लॉसान आसा पण हाचें कारण कितें आनी स्टाफांक हेजे हांगा स्टाफ काम करतात आमी लोक तांकां ब्लेम करतात. पण समजून घ्या आज लॉकडावन जालो चवथो म्हयनो सुमार चल्ला हे. ताज्या 7 म्हयन्या पयलींच्यान तांकां पगार ना कोणाक. आज 9 म्हयने जाले तांकां पगार ना. पगार नासतना हे कॉन्ट्रॅक्टर लेबर तरी सुद्दां काम्याचेर वचून खंयच्यो वायरी तुटल्यो कोणाचे घरचे कोणाक नेट ब्रॉडबँड लागना तरी सुद्दां दीस रात हे मेहनत करून मेहनतीन इमानदारीन काम करून तांकां पगार मेळप ना ही सगळ्यांत मोठी दुर्दैवाची गजाल आसा. आतां हांगा आशिल्ले लोक जे आसात हे 5 वाळपयचे 1 पाळयेचे 3 मडकयचे 13 शिवडाचे 1 प्रियोचे आनी 2 सावड्डेचे. हांगा फोण्याचे कोण ना जाल्यार मागीर दोतोर भाटिकार राजकारण करता म्हूण नाका. आमी हांगा आयल्यात हे तांच्या पोटा खातीर तांकां पगार मेळपाक जाय म्हणून.